नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया अळसाण्याचे तोंडाक सुंगटां घालून। हे अर्ध कप अळसाणे रातभर उदकान भिजत घालून कुकरान हांवें शिजोवन घेतल्या। 1 वाटी सोय, 1 मोठो कानो उबो शिनून घेतला। कानो आनी सोय तेल घालून भाजून घेतल्या। ही कानो आनी सोय आमकां वाटून घेवपाक जाय। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। हो गरम मसालो करता आसतना हातून हांवें मिरसांगो, कोथमीर मसालो घालून केला। तुम्ही घरान जो गरम मसालो जेवणाक वापरता तो घातल्यार जाता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव 1 चमचो तेल घालता। 1 कानो हांवें बारीक कापून घेतला। कानो आमकां तळसून घेवपाक जाय। 1 टोमॅटो बारीक कापून घालता। कानो आणि टोमॅटो मातसो बरो तळसून घेवपाक जाय। आता तातून घालुया सुंगटां। ही सुंगटां हांवें उजरोवन साफ करून धुवून घेतल्या। तातूंतले सूत काढून घेतला। थोडे मीठ घालता, थोडी हळदीची पावडर घालता। ढवळून घेवया। सुंगटां मातशी पयली शिजोवन घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून सुंगटां 2-3 मिनटां शिजोवन घेवया। पळोवया सुंगटां शिजल्या जाल्यार। सुंगटां बरी शिजली। शिजोवन घेतलेले अळसाणे घालुया। मिक्स करून घेवया। ग्राइंड केला तो मसालो घालुया। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेवया। तातून घालुया चवी पुरते मीठ। मीठ घालून ढवळून घेवया आणि हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। ताजेर घालुया ओली कोथमीर। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। आणि हांगासर आमच्या अळसाण्याच्या तोंडाक सुंगटां घालून तयार आसा। अळसाण्याच्या तोंडाक बरे खतखतपाक लागले। गॅस हांव बंद करता। अळसाण्याचे तोंडाक सुंगटां घालून केला। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।